घाटमरड आकेबाईश वाठारांतल्या लोकांक उदरगत जाय, पूण लोकांक विश्वासात घेवन सैमाची नाशाडी करून न्हू। पावसांत ह्या वाठारांत लोकांचेर हावळ आयला। सिवरेजीचे सगळे उदक लोकांच्या घरा शेतांनी रिगता। ताका लागून थळावे फुर्योज जाल्यात। पळयात पुराय बातमी। घाटमरड आकेबाईश वाठारांतल्या लोकांनी सध्या सिवरेजीचें काम आडायला। सिवरेजीच्या कामाचो दर्जो सारको ना, जाका लागून गांवांतल्या लोकांक त्रास सोंसचे पडटात। पावसात तर खूबच हाल जातात, जाका लागून गांवच्या लोकांच्या जिविताक धोको निर्माण जाला। बांयो लेगीत पिड्ड्यार जावपाचो भंय थळाव्यांनी उक्तायला। हे आमचे आखे भाशे गांवां इकडे सर्वेजी काम चालू केले आणि त्यांच्यानी हे आखे रोडा सर्वेज बांधली, पण ते सगळे लिकेज जाता कोणाचे घरा उदक वयता, कोणा ते माडूय वचपाक पडटा आणि कोणा आमची शेतां आसा सो शेतांनी वयता। आता तेमी ते मेन कनेक्शन दिले ना, पूण कनेक्ट जातले ते सगळे ती घाण वयर सुटली आणि लोकांक आख्खो गांवचे हे पिड्यार जातले। सो आमी तांकां कितें रिक्वेस्ट करताय सर, तुमी त्यांचे ते काम आमी पळयलां ते सारखे थर्ड क्लास, ते क्वॉलिटी ना, कित्याक त्यांचे ते चेंबरा उदक भरता, बिकॉज त्यांचे काम सिमेंट बी लायता ते बरे क्वॉलिटी न्हू, सो तेंचे रोखडे ते लिकेज जावपा चान्सीस आहाय आणि 5 वर्सांचे प्रोजेक्ट परतून कोसळपा चान्सीस आहाय। सो ते एक जाले। दुसरी गोष्ट कितें, जे उदक त्यांचे ओव्हरफ्लो जाता ते आयज पावसा म्हणून ओव्हरफ्लो जाता, हाल्या ती घाणीचे उदक ओव्हरफ्लो जावन आमच्या शेतांनी म्हणजे आमचे सगळे गेले कडेन आसा, ऑलरेडी किती त्रास जाले तुमकां? हात पाय त्रास जाले जेन्ना आमकां पावसाचे उदक येता तेन्ना शेतां रोवपाक त्रास जाले आणि खंय रस्त्यान वयता आसतना त्यांचे ते चेंबर बाबल जावन ते वयर सरताय। सो आमी तांकां इतले रिक्वेस्ट करताय सर, कित्याक तेंचे लायन जे आसा ती ते आमकां एश्युरन्स दिवचे की अशें करून लिकेज ना जावचे, कित्याक तसले काम ते करनाय, लिकेज जावपाचें काम करून ते हांगा गांवांत सोडून वयतात। आणि हो प्रोजेक्ट एक्चुअली पयलो सारको सिटीक फिट जातालो, आतां ते गांवां वाड्यार कितें गांवाचो लँडस्केप, गांवाचो नेचर ते कांय हें घेयना, गांवां कॉन्फिडन्साक घेयना ते, कित्याक शेत पिड्यार जाता, गांवची घरां कशी आहाय, सो ते हिंगा ते सेम हे एप्लिकेबल। कितें जालें? हात पाय फुटल्या तुमगेले? हात पाय फुटल्या, पावसा आमचे शेत पिड्यार जाला, त्यांचे 4-5 जाणांचे शेत पिड्यार जाल्या, सगळे ते आमची सगळे ते कम्युनिटी फार्मिंग जाता। सो म्हणटच आमी तांकां रिक्वेस्ट करता कितें, सी अशें करून लिकेज जाता जाल्यार तुमचे ते प्रोजेक्टाक कितें तरी तुमी करपाक जाय। आणि आमी पंचायती दवरपाक सोदता, कित्याक पंचायत आमची गांवची ऑथॉरिटी, सो तेंच्यांनी एश्युरन्स घेवचे कितें हाजे मुखार असले जावचे ना, असले जाले जाल्यार लोकांची शेतां बेतां पिड्यार जाता, ताका कोण रिस्पॉन्सिबल आहा। सो हे म्हणलं की जाल्यार साहेब आतां सिवरेजी तो लायन गेला पळय, आमचे तेंगे पावसान खूब लिकेज जाता, चड म्हळ्यार चड, आणि हे लोकांक त्रास जाता। तेंचेर आयज कंप्लेन दिवन आयज इन्स्पेक्शन काडिल्लें। सो तेजे बद्दल हे गांवचे लोक म्हणटा की तेंच्यांनी बरोवन दिवचे की आमी गॅरंटेड काम करतले आणि ते पावसा जावचे ना। आणि 2-3 पॉयंट आशिल्ले ते आमी बंद करपाक ओपन करून बंद केला तेंच्यांनी। जे चेंबर ओव्हरफ्लो जावन लोकांक घरांत उदक वयता, घरा उदक वयता, आमी खूब दोळ्यान खूब पाटी पयला अशें। तेजेर ते कितें करतले ते तांकां खबर न्हू, टॅक्निकली ते जाणा कितें करपा जाय। आमचे सर्वेच्या आमकां उदक सगळे गांवांत येता, भुरग्यांक त्रास जाता। आज सद्या ती स्टार्ट जावना, पूण पावसान इतलें उदक येता की हें स्टार्ट जालें म्हणटकीर कितें जातलें तें चिंतपा पडटा, आख्खें नेचर काबार जाता। आणि एक्चुअली म्हाका जाल्यार म्हगे हितून दिसता कितें, आमचे गांवांत न्हू आमकां सर्वेची तितली गरज ना अशी, कित्याक आतां आमगे बोगलेन बांय आहा, आतां हेको तेन्ना सर्वेचे चेंबरान जेन्ना उदक काडटा न्हू तेन्ना ती बांय हाली जाता, पूण हितून दिसता तितूंतल्या ती झोर कितें कानेक आसता आनी तेंचे तर ते यूज जाले ती बांय पिड्यार। केन्ना नळा उदक आसना तेन्ना लोक ते बांयचे उदक उजार करता। आतां ते उदक करपाक मेळपा ना आमकां, आनी केन्ना गव्हर्मेंट मेंटेनन्सा लागून आमगे पायपलायन बंद करता तेन्ना मागीर उदक खंयचे खावपाचें, हे सगळ्या लोकांक ते उदक खावपाक जायना न्हू। म्हणजे सिवरेज सगळे तुमगे घरां येता पावस चडटरी? आज जोर ते उदक येशी येता घरांनी येता थंयच जाता। आज कितें सांगलें तुमी तांकां? आमी सांगपाक जाता म्हाका आमचे हिंगा तेमी कितें तरी करचें नाल्यार हिंगा बंद करचें वाड्यार, कित्याक आमचे हितून ते गरज ना अशी कित्याक वाड्यार। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी।